कोणूय येतलो गोंयान जाय थंय रावतलो इल्लिगली, जाय तो इल्लिगल बिझनस करतलो हें आमी खपोवन घेवपाचें ना. खंयच्याच गोव्हर्मेंटान हेचेर कांयच करूंक ना आनी ताका लागून आयज आमची गोंयकारांची परिस्थिती अशी जाल्या की गोव्हर्मेंट जॉब आमकां ना, प्रायवेट सॅक्टर आयज पासून आयज भायल्यांक चल्ले जॉब. आयज थोडे पार्टे आसात जे गोंयकारपण म्हणून आयज ते भायल्यांक जमनी विकतात, आयज सगळे रिजनल प्लॅन भायर काडलात, शेतां लावपाची नाटकां करतात. ही नाटकां खंय तरी बंद जावपाक जाय. आयज दोंगर कापून तुमी गोंय साल्वार करपाक जर सोदता न्हू, गोंयकारपण उलयता शेतां पुरोवन आनी दोंगर कापून आनी हे रिजनल प्लॅनान सगळे खाजन लँड सेटलमेंट दाखोवन न्हू जाल्यार ही नाटकां खंय तरी बंद जावपाक जाय. आयज सीएम आमचो गेला थंय अमेठी काय खंय गेला आनी थंय गांव दत्तक घेतला आमचो चीफ मिनिस्टराच्या नांवान. त्या गांवांक कितें तरी हेल्प करतलो म्हणून खंयच्या आमच्या फंडान. आयज आमचो इब्रामपूर गांव जो श्रीपाद नायकान घेतलेलो तो गांव थंयच पडलेलो आसा. त्या गांवचे पडलेले ना. हांगा कितलेशे गांव जेंकां रोड ना, जेंकां इलेक्ट्रिसिटी ना, जेंकां सामकें उदकाची कंडिशन ना, ते पडलेले ना सीएमांक. पूण सीएमांक पडले भायले. सीएमाचें नांव आमचे पर्रीकाराचें नांव थंय गाजोवपाक कोणच्या पयशांनी, आमच्या पयशांनी. ताका लागून आमी एक बिल ड्राफ्ट केलें. त्या बिलाचें नांव आसा द गोवा पर्सन ऑफ गोवन ओरिजीन बील 2019. हेचें शॉर्ट फॉर्म आसा पोगो, POGO, पोगो पर्सन ऑफ गोवन ओरिजीन बील. हेतून आमी कितें डिमांड करता की एसेंब्लीन हे नॅक्स्ट जेन्ना एसेंब्ली येतली तेन्ना प्रायवेट मेंबर्स बील मूव करपाचें. हे जे बील आसा हे आमी 40 आमदारांक दितले. सीएम आनी इन्क्लुडींग जे बाकीचे 39 आसा तांकां सगळ्यांक आमी हे बील दितले आनी तांकां आमी रिक्वेस्ट करतले की हे बील तेंच्यांनी प्रायवेट मेंबर्स बील म्हणून मूव करपाचें, ते डिस्कशन करपाचें आनी पास करून घेवपाचें सो दॅट आमचे जे गोंयकार आसा ते खंय तरी प्रोटेक्ट जावपाक जाय. इतले पातळीचेर पावल्या की जाय ते हांव सगळेंच म्हणा पूण थोडे असल्या पातळीचेर पावल्या की ते भायल्या लोकांक येता तांकां येताकू वोटींग कार्ड दिता, तांकां हे लोकूच तांकां रेशन कार्ड दिता, तांकां आधार कार्ड दिता, सगळे तेंचे हफ्ते घेता आनी तेंचें हें करता. तर ते खंय तरी बंद जावपाक जाय.